page number 14, A28. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिन पासून भेटयता. मार्क जेकब फेर्नांडीस आयज आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन आमी ताचे पासत मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एस्टेला रॉड्रिगीस तिच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज धरुया समिरा गोम्स आनी शीतल पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हे सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार उगीच रावून दवरुया. किरीत भाशेन मागुया आमचे सगळे पंचायतीचे जे उमेदवार आसात तांचे पासत आनी वोट कोत्तले त्या सगळ्या आमच्या लोकां पासत मागुया. बरे भाशेन तांणी तयारी करून बऱ्या मनशांक वेंचून काडूंक आनी आमच्या गांवचो कारबार बऱ्या मनशांच्या हातान दिवंक आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो सरकाराचें तें सरकाराक दिवचें आनी देवाचें तें देवाक दिवचें अशें जेजू आज पेद्रूक फरमायता. आमी दर दिसाक आमी समाजीक जिवीत जियेतना उदीक आनी उदीक आमचे कायदे पाडूंक आनी समाजान बरे तरेन जबाबदारीन हे कायदे पाडूंक आमकां ह्या मिसान खोतखोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची तूक धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुरपदुदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या परमरी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा बागयोन दुमींग ह्या यादनिकाचें समरण उगडास करता. ताचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया.
सुर्गीच्या बापा बागेवन दुमिंगान आपले शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवा खातीर आपली मोठवाशी संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगोटणाराचे विणवणेन आमच्या काळजांनी बाबार्थाचे स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो सुवाळ्यारांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूं चलयता ससनाच्या ससनांक. Amen. एझेकिएल परवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोगी राजाक निर्वाशीक करून वेल्यार 5 वर्सां जाल्लीं. म्हयन्याची 5 तारखेर कालीरकाराच्या देशांत केबळ नदीच्या देगेर सर्वेस्पराचें उतर बुजीच्या पुता एझेकिएल येदनिकाच्या कानार सादले आनी तो सर्वेस्पराचो हात मुजेर देंवून बसलो. उत्तरेक तावन वादळ मोड सुटलोलें. एक व्हड खूब आकट्यान पेटलोलें. ताचे भोवती उजो भायर सरलोलो आनी त्या उज्या मदें पितोळी पोरी जळटो कोळसो झगझगतालो. हें सगलें हांवें पळयलें. आनी ताचे मदें 4 जिव्यो रोचनां दिसताल्यो. ताचो आकार मनशाच्या रुपा भाशेन. त्यो चलतना ताच्या पाकोड्यांचो आवाज हांवें आयकलो आनी हो आवाज घोसघोशांनी व्हांवतल्या उदका सारको. सर्वेस्पराच्या ताळ्या सारको वादळाचो आवाज कसो. लश्करांचो गोडबोड कसो. त्यो थांबल्यो तेन्ना तांणी आपले पाकोटे कोवळ्ळे आनी एक बोबाड जाली. ताच्या माथ्या वयर आशिल्ल्या अंतराळार निळ्या माणका पोरी कितें आसलें आनी ताचो आकार एका शिवसना पोरी. आनी उंच ह्या शिवसना वयर मनशाची कशी एक आकृती आसली आनी ताचें बेंड कशें दिसतालें. थंय तान वयर उज्यान ताका वेडो घाल्लो तें हांवें देखलें. आनी ताचें बेंड कशें दिसतालें ताचे सकयल्यान उजो कसो हांवें देखलो आनी सोर भोंवती उजवाड. पावसाळ्यांत कुपार दोंडबूल पडटा तसो हो सोर भोंवतणीचो उजवाड दिसतालो. सर्वेस्पराच्या वैभवा सारको तो दिसतालो. हें हांवें पळयलें तेन्ना हांव साश्टांगी पडलो. देवाचे उतोरे. देवाचे गोड उपकार. हे देवच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. स्वर्गांत रावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताजी वाखाणणी करात. ताका वाखाणनात सगळे तुमी ताज्या दुतांनू. सगळे तुमी ताज्या दोळबारांनू ताजी वाखाणणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. पिटुमेले राजा आनी सगळे फौजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसिबदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तुजी सुपोली, भुरगीं आनी दुदाची बाळां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्याचें नांव वयर वत्ते. स्वर्ग आनी संवसारा परस व्हड ताजी मोहिमा. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार. आपली पोरजेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताजी स्तुती करतात सगळे ताजे भक्त. इस्रायेलाची भुरगीं ताजे वेगीन घेतलेली पोरजा. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. शुभवर्तमाना वरवीं सुम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यान सर्वेस्पराक जोय. Sorry,
सर्वेस्पो तुमचेही सव्या आसूं. तुमचे सगळ्यांस मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. शिसांक घेवन जेजू गालिल्यांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली. आनी ते काफारनावांत पावतूच देव मंदिराचो दोंड घेतोल्यांनी पेद्रू सोशे येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताच्या आदीं उलोवन म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो सरकार पट्टी घेतात? आपल्या घरच्या वो पोरक्यां कडचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्यां कडचो. अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें. म्हणटच गोची सुटलीशी जाली. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गरी घाल आनी पयली पावता ती मासळी दवर, तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजी पोट्टी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, संवसाराच्यो चाली आनी सर्गीच्यो वाटो वेगवेगळ्यो. संवसारांत आमी जायत्यो चाली करता आनी समाजांत जिवंक आमकां ह्यो चाली सांबाळूंक गरजेच्यो. जेजूकूय अशेंच कितें आपल्या जिवितांत करचें पडलें. कित्याक संवसारांतल्यो चाल्यो हाचेर आड ताणें वेचे परस अदीक आनी अदीक सर्गीचे वाटेन लोकांक ओडून व्हरचें आनी सर्गीची वाट तांकां दाखोवंक ताचो हेतू आसलो. म्हणटच आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांक वायट देख दिना जावं, आपूण एक वायट उदाहरण दुसऱ्यांक जायना जावं जेजू सदांच वावुरतालो. हाचे खातीर ताणें पयले सुवातेर आपणा लागीं कितें घडटा तें सगळें बेस बरें केलें. आनी आज एक उदाहरण आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा. जेन्ना पोट्टी फारीक करची ताका सत्या मेळ्ळी, जेन्ना ही पोट्टी ताणें फारीक करची पडली तेन्ना पेद्रूक पयले सुवातेर प्रश्न केलो, तुजो गुरू 2 पोट्टी फारीक करिना वो तुजो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना, हें कितें? आनी जेजून ताका वायट उदाहरण दिना जावंक, वच तुजी मासळी पयली दर्यांत मेळटा ती दवर, तोंड उगड आनी तातूंतले 2 रुपया नाणे मेळटात ते तुजी आनी म्हजी पोट्टी फारीक कर. कित्याक दुसऱ्यांक वायट देख आमी जायना जावंक उदीक गरजेचें. समाजांत आमी जें कार्य करता तें उदीक म्हत्वाचें. कित्याक दुसऱ्यांचे सेवे खातीर आमी कार्य करता, जायते फावटी दुसऱ्यांचे उदारगती खातीर कार्य करता, दुसऱ्याच्या बऱ्यापणा खातीर आमी कार्य करता. आनी हेच सेवे चाकरेचें कार्य करता आसतना आमी दुसऱ्यांक एक स्कॅन्डल जायना जावं, आमी दुसऱ्यांक वायट देख दिना जावं, जेजू आज आमकां उदाहरण दिता. आपल्या जिवितांत जें कितें फारीक करचें आसलें, जावं तें देव मंदिराचें वो सरकाराचें, जेजू बेस बरें जाणो आसलो. हाका लागून समाजांत तो जियेतालो म्हणटच समाजाच्यो वस्तू करूंक सदांच तो फाटीं रावलो ना, पूण सदांच ताणें आपल्या जिवितांत उदाहरण दिलें. बाबा भयणीनो, आपूण मोरचे न्हू आदी मनशाचो पुताचे लोकांच्या हातांत पडच्या न्हू आदी ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा ताका पुनर्जिवंत करतले. हें उदाहरण जेजू आज पयले फावटी आपल्या शिसांक दिता गालिलियांत गेल्या उपरांत. कित्याक तो जाणा आसता आपल्याचेर कितें येवचें आसा तें. आपूण मरतलो, आपल्यान कोश मरून सुसूंक जाय, खुर्सार मेल्या उपरांत तोच बाप आपल्याक पुनर्जिवंत करतलो, हे बापाची येवजण तो जाणा आसलो. नाका लागून तो शिसांक सवकास तयार करतालो. आपल्या जिवितांत जें कार्य बापान दिल्लें तें सदांच करूंक तो तयार आसलो. म्हणटकूच सर्गीच्यो वाटो आपल्या शिसांक दाखोवंक, सर्गीच्या वाटेर आपले शीस चलचे आनी जी तत्वां आपूण दिता ती ताणें आपल्या जिवितांत शिसांनी पाडची म्हणून जेजूचो हुस्को आसलो.
ह्या हुस्क्यान भरून तो समाजीक कार्य तांकां किरीत भाशेन भायरना जावंक तेय बरोबर सांगाताक व्हरूंक तो तांकां देख दितालो. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी समाजीक कार्य करता, समाजीक वावर करता, तेन्ना जायते फावटी घडीक उत्मीक वाट आमी चुकता. देव आमकां जायते फावटी आमच्या उत्मीक जिवितांत उदीक आनी उदीक सुदारप जावं, उत्मीक जिवितांत वाड जावंक हें समाजीक कार्य करूंक आमकां आपयता. आनी हेंच जेजू आज आमकां सांगता, तुमी जेन्ना उदाहरण दुसऱ्यांक जाता तेन्ना तुमच्या जिवितांत जे उत्मीक वाड आसा ताचेर तुमी भर घालचो, उदीक आनी उदीक तुमी पोरो घालचो न्हय. आपल्या जिवितांत उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत तुमी जिवन दुसऱ्यांक एक तुमच्या जिविता वरवीं देख जावची. हें आमी करूंक जायते फावटी आमी शकना. जायते फावटी आमचें जिवीत वेगळेच तरेन बाबा भयणीनो दिशा आमची वेता. आज जेजू परतून आमकां उगडास करता, समाजीक कार्य आनी आमचे उत्मीक वाड दोनी बरोबर वचूंक गरज. तेन्नाच की देवाक मानता तसली पाटलावदारां आमी जातलीं, देवाची भुरगीं आमी हे संवसारांत जियेतना समाज तर आमी सुदारतलीं जाल्यार आमची उत्मीक वाड आमी करुया. उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियोया. आनी तेन्नाच की समाजांतूय आसलेले वायट सगळें आमी उकडून काडूंक, उमटून काडून उदीक आनी उदीक बरें राज देवाचें विस्तारूंक आमी पावूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. म्हज्या भाव भयणे म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनात घालून आमच्या आनी आपल्या कुडीत शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून. सूर पदवेदार देवा आमच्या बापा बागेवन दुमिंगाचे विनोतीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणी मानून घे आनी क्रिस्ती बाबाट राखतात आनी परगोटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बोडान उबिवून आनी दिरादी कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर काड्यांचो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दोरे एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देदूतान भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्यार तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगो टुया तुझ्या कुसानी मनोची तुवें आमकां सोडली सगळ्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. किरीत भाशेन एस्तेला ही आमची भयण सोंपल्या 2 वर्सां जाली, तिची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पुडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. समाजीक कार्य आनी आमच्या उत्मीक जिवितान वाड जावंक जेसून आमकां खिरीत भाशेन बापाक आमचो बाप म्हणून हें प्रार्थन शिकयलां. खतखत्यान जेसून शिकयलेले मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाने पडूं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
त्यागला स्वर्गीय पदवी आणि महिमा तुझी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तांगमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राचू चलयताय शासनाच्या शासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप कातली आमची काकूट कोर देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप कातली आमची काकूट कोर देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप कातली आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आमीच तुका तुका एकपडटा एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. Jesu
उबी रावया, प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा बागयोन दोमिंगाच्या पोरसोरी चिणे पासत तुका दिनवासून ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेन तुजी भोक्ती वाडय. तुज्या दिप्तिवंत प्रसंगदाराचे शिकवण घेवन तिची क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदां जिवंक पावूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज एस्टेला रॉड्रिगीस ह्या आमचे भयणीचे म्हयन्याचे मेसये दुसऱ्या वर्साचे न्हू चूक जाली सुरवातेक सांगता. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार गायन घेऊया V12 पेज नंबर 258 V12.